जयंती आमचे देशाचे पिता जेका फादर ऑफ नेशन आमी म्हणटात महात्मा गांधीचे आनी काँग्रेस पार्टी देशभर आयज हेजी जयंती बऱ्या उमेदीन मनयतात. काँग्रेस पार्टीन आपली CWC मिटिंगूय बीन आयज वर्धा जंय महात्मा गांधीचो आश्रम आसा थंय आयोजीत केल्ली आसा आनी थोड्या वेळान ती CWC मिटिंगूय थंय स्टार्ट जातली. म्हाका दिसता महात्मा गांधी हो एक सामान्य लिडर नाशिल्लो. महात्मा गांधीन जें खपना ती वस्त खपयल्ली आसा म्हणजे पीस, नॉन वायलन्स, सत्य उलोवप, ह्यो खुबश्यो कठीण गजाली. पूण त्यो तेणें फक्त आमच्या देशाकूच न्ही तर आख्ख्या जगाक तेणें एक वेगळी दिशा दाखयली. ज्या टायमार वॉर जातालें, एकमेकाचो खून करताले, एकमेकांक मारताले जगभर, आनी तेन्ना भारत देशान महात्मा गांधी एक वेगळे विचार म्हणजे शांती, पीस आनी सत्य ह्यो कठीण गजाली घेवन देशा भितर तेणें एक वेगळी चळवळ सुरू केली. ज्या चळवळीन देशांतले कितलेशे युवक एट्रॅक्ट जाले आनीक जो ब्रिटीश आशिल्लो ते ब्रिटिशाक मजबूर जावपा पडलें आनीक तेजे नंतर हो देश तांकां सोडून वचपाक महात्मा गांधीची जी चळवळ आशिल्ली ते सामक्यो नॉन वायलन्स म्हणजे सामकें कोणाचेर हत्या करप ना, कोणाक मारप ना, कोणाक वायट म्हणप ना, ह्या हेतूंतल्यान ती चळवळ उबारून आमच्या देशाक हें केली. त्या खातीर म्हाका दिसता आयज जगाचें नेतृत्व ते करतात. वर्ल्डान आयज कितलेशे देश आसात ज्या देशान महात्मा गांधीचे विचार प्रचलीत जातात, तेजे विचाराचेर अभ्यास जाता आनी म्हाका दिसता ही भारत देशा खातीर अभिमानाची गोश्ट आसा. ह्या देशांकूय आयज नॉन वायलन्स, लोकांक प्रेम दिवप, सत्य उलोवप ह्यो गजाली आयज चड म्हत्व जातात. आनी तातूंतल्यान जो एक द्वेश आसा एकमेका भितर राग आसता, तिडक आसता, त्यो सगळ्या हितून कंट्रोल दवरपा पडटलो. सगळो प्रॉब्लम आमच्या देशांत जाता तो फक्त ह्याच खातीर कारण एकमेकाचे द्वेश, एकमेकाची झगडीं, एकमेकाचे कोत्रसाण ह्या हितूंतल्यान हे सगळे प्रश्न सुरू जातात. आयज कुमारजुवा ब्लॉक आनीक आमची विशाल आनी तेजी टिमीन सगळी लीड घेतली आनीक आयज महात्मा गांधीच्या पुतळ्या कडेन कारण आमचो आयज देशभर हो प्रोग्राम आसा की जंय जंय महात्मा गांधीचे पुतळे आसा प्रमुख त्या पुतळ्या कडेन वचोन आमी तेजे मुर्तीक आमी हार घालतले. आयज आमचे वेगळे वेगळे प्रोग्राम आसात. कुमारजुवा मतदार संघ काँग्रेस ब्लॉक कमिटीच्या वतीन हो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आसा आनी हांव आमचे महापितामहाक नमस्कार वंदन करून एक दोन उतरां सांगूं सोदतां. सगळ्या पयलीं हांव आमचे प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांकां तेंचें स्वागत करता. तेंच्यांनी हांगा येवन आमच्या ब्लॉकाक एक संदी दिली हो कार्यक्रम ऑर्गनायज करपाचो. दुसरें म्हाजे पक्षाचे लोकल वांगडी ब्लॉकाचे तेंचेंय स्वागत करता. तेंच्यांनी आपले हांगा येवन एक ह्या प्रोग्रामाक उपस्थित रावले. हांव स्थानीक हांगा रावणारो विशाल वळवयकर. आमच्या ह्या ओल्ड गोवान एक गांधी पुतळ्याचो एक स्टॅच्यू आसा. हो स्टॅच्यू पीस म्हणजे पीस प्रतीक. हांगा सगळे सत्य अहिंसा एक पीस मार्ग दाखयता. एक गांधीजीच्या नांवान एक स्वच्छता मोहीम जी चालू केल्ली आसा. हांव मागता ह्या गव्हर्मेंटा कडेन ती ओल्ड गोवा पंचायतीक तेंच्यांनी आदार दिवचो की ही तेज्या सरावंडींगची जी घाण उपस्थित जाता ती बेगोबेग ती तेजेर उपाय काडचो. कित्याक चडशे हांगा आमच्या वाठाराचे लोक गार्बेज आनी अदर्स हेका खूब त्रासदायक आसा. तशेंच हांव मागता गांधीजीचे विचार जे आयज तुमी पळयल्ले आसा की
आमकां CMाचें नांव आमच्या हेजेर ना, CMाचो प्रोटोकॉलान CM आमचो मेन कारभारी, पूण आयज एक वेगळेंच हांगा दर्शन घडलें. कोणूच असो CMाचें एक उत्तर सुद्दां काडलें ना. पूण म्हाका आमच्या वतीन एक खेद निर्माण जाता की येदो व्हडलो आमचो CM आनी आमचो तो सायडीन पणजी मतदारसंघाचो MLA, पूण तेची आयज कोणेच कांय दखल घेतली ना. अशें आमकां एकदम वायट दिसता. आनी असल्यो हांव मागता गांधीजीचे विचार ह्या सरकारान घेवचे आनी जे पळय सबको सम्मती दे भगवान, सबको बुद्धी दे भगवान, आयज तेंच्यांनी हो विचार तेंच्यांनी इम्प्लिमेंट करपाचो ह्या सरकाराक गरज आसा. हे हांव दोन सत्य, अहिंसा, परमो धर्म हे धडे जगाक शिकवणारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हेका तुम्ही सगळ्यांनी वंदन केलेंच. त्याचबरोबर उपस्थितांना हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की 1969 ह्या पुतळ्याचें हांगा उद्घाटन करपाक स्वर्गीय इंदिरा गांधी भारताची त्या वेळची पंतप्रधान येयल्ले हांव विद्यार्थी म्हणून हांगा उपस्थित रावलो. आनी महात्मा गांधीन इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या वतीन पयलो प्रायम मिनिस्टर पंडीत जवाहरलाल नेहरू हेका केलो. आनी आज वेळ येयल्ली आसा ह्या गोंयांत की जशें इतिहासान घडले, इतिहासाची पुनरावृत्ती होते, हिस्ट्री रिपीट्स वेल, इतिहास कभी कभी अपने को दोहराता अशें म्हणटात. तशाच हितूंतल्यान आमच्या राहुल गांधी कदाचित भारताचो पंतप्रधान जावपाची संदी गांधीच्या आशिर्वादान मेळटली अशें ह्या वेळार हांव व्यक्त करतां.